की वास्को सिटीन येदो व्हडलो मोठ्या प्रमाणात फूड फेस्टिवल ऑर्गनायज जाता। हांव खरें कॉंग्रेच्युलेट करता सिद्धू, शैलेश आनी निखिलाक आनी तांच्या सगळ्या टिमीक की येदो मोठो शो तांणी आज हांगा पुटअप केला वास्कोकारां खातीर। आनी खरोखरच म्हाका दिसता की वास्कोन खंय तरी बऱ्यो बऱ्योश्यो गोश्टी जायत आसा। असली फेस्टिवल्स केन्नाच वास्को जायनाशिल्ले। एक तर आमकां पणजे नाल्यार मडगांव वचचें पडटालें, पूण ह्या तिगूय जाण भुरग्यांनी बरें धाडस केलां की वास्कोन एक बरो शो घालपा खातीर। म्युजीक तुमी स्टेज पळयात नाल्यार ताचे डीजे हे करा, बॅटल ऑफ बँड्स आसा, म्हणजे एक वेगळ्या प्रकारचे वास्कोकारां खातीर उत्साह निर्माण करपा खातीर एक वायब्रन्सी एक वायब्रन्सी हाडपा खातीर ताणें एक प्रयत्न केला। ताचे खातीर तांचे अभिनंदन। डे 3 आसा तो बॅटल ऑफ बँड्स आसा। सो लोकल जे बँड्स आसा तेंच्या खातीर आमी कॉम्पिटिशन दवरला। प्रायज मनी आहा 25,000। सो दीस इज ओन्ली फॉर अपकमींग बँड्स जे आसा तेंच्या खातीर आमी हो घडोवन हाडपाक हे केला। आनी हो बेसिकली तांकां प्लॅटफॉर्म आसलो आयज फाल्यां तेन्ना ते प्ले करतले ते आख्खे आमच्या गोंयांत ते फेमस जातले हे आमकां आश्वासन। पयले वास्कोकार फूड फेस्टिवल जाल्यार म्युजीक फेस्टिवलाक पणजे मडगांव वयताले, पूण आयज हे वास्कोन घडटा फूड फेस्टिवल वास्कोन घडटा। हांव खरेंच ब्लॅक एंड ऑरेंज हे ग्रुपाक सिद्धू शेट्टी हे ग्रुपाक खरेंच तांकां हांव शाबासकी दिता की हे तेमी ऑर्गनायज केलें आनी वास्कोकारांक फर्स्ट टायम येतलें ऑर्गनायजेशन जालां।